देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. जोआवाचो 27-14-27 जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबळ वो बेजोड जावं न्हय. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापाशी वेतां म्हूण तुमी संतोश बरी जातले आसल्यान. कित्याक बाब म्हजें वोन व्हड हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फरमायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळून येवंक जाय. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ ताचें उतर पुरगटूंक आमी शिसां पोरी ओकोण भावार्थाची मनशां जावया. शिसांनी विस्मितां केलीं तेच परी आमच्या चालच्या जिवितान भावार्था उद्देशी आमच्यानूय भरपूर बरेंपण हाडूंक जाता. आधुनीक काळार बरेंपण दिसना, कारण शिसां इतलो भावार्थ आमकां ना. तर बरेंपण हाडूंक ह्या संवसारांत भावार्थाची आनी मागण्याची मनशां जावया. जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां उलो मारता आमच्या जिवितांतली उचांबळाय पयस करूंक. ही उचांबळाय पयस करूंक आमी राग आनी आशा पयस करूंक जाय. आमची शांती बिगडटात त्यो वस्तू पयस करूंक आमी बापा लागीं मागुया. आमेन.